आतां हें आसा आमचो सुरक्षीत क्षेत्र. तुजो ह्या कॉन्फरन्साचें मातालें आनी तातूंत आसा शिमो आनी किनाऱ्यो आनी देगो. तातूंत आमकां शिकयता देवाच्या उतराच्या शिमे भितर रावंक आनी सुरक्षीत रासूंक. स्तोत्र 91:1 म्हणटा, जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शेरो ना आनी सोर पदवेदाराच्या सावलेक भिरांत घेता, जाचे शक्तीचे विरुद्ध खंयचो दुस्मान येनोसो तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता आनी ताकाच गुपीत प्यात येता. आनी मागीर जर तूं स्तोत्र 91 तूं जाणोय तेन्ना सुरू जाता बासोन्यो सुरक्षा बद्दल आनी अकस्मात येता त्या नासाची भिरांत नासतना जी दिसा मोदेंच येता. पूण बोडले बायबलीन बरोवप हांवेसर सकल आसा जें म्हणटा, गिरेस्त बासोन्यो ह्या हांवेसराच्यो पयल्या 2 वर्सांचेर आटापलेली आसा. तर हांव सोत मानता गुटाची सुवात ती शीम देवाच्या उतराची. त्यो आमकां कांयच कर म्हणना जर तें आमच्या फायद्याक न्हय जाल्यार. हांव हालींच तुमचे लागीं दिवपा विशीं उलयतना, देवाक तुजें दुडू जाय अशें न्हय. जर तूं करशी देव तुका कर म्हणटा तें दुडवा बदल म्हणजे सगळें दिवप न्हय. आमी अशें करूंक जाय, थोडें दिवंक, थोडें सुगूर करूंक, थोडें खर्च करूंक. देवाक जाय तुजे कडेन आसा ताचो आनंद घेवंक. पूण तुका तितलेंय दुडू तुवें खर्च केल्लें ताका नाका आनी मागीर तुका मेवता तें निनाचें कार्ड घेवंक. कित्याक तेन्ना अशें घडटा, तूं तुजे शिमे भायर येता. कित्याक तुजी शीम तुजे कडेन आसा. जेन्ना तूं तुजे कडेन ना तें खर्च करूंक सुरू करतोस तेन्ना तुजे शिमे भायर येता आनी तूं शेकी गोंडलान सांपडटलें, ह्या रातेरान, त्या रातेरान, ह्या रातेरान आनी दुसऱ्या रातेरान. म्हणटच देवाच्या उतरान जिन्सां तरेच्यो शिमो आसात. त्यो आमकां निराशी करूंक न्हय, त्यो आमकां बोनकोनींत घालूंक न्हय. ह्यो वस्तू ज्यो पालूंक देव आमकां उतेजन दिता हाका दारवांटो आसा. म्हज्यान जाय जाल्यार भायर सरोन येता आनी करूंक जाय तें करूं येता. त्यो म्हाका मेकलेपण दिता. म्हाका जाय तें म्हज्यान करूं येता. पूण हांवें पसंती केल्यार, मुनाट पसंती, म्हज्या इश्टा प्रमाणे हांवें पसंती केल्यार रावंक देवाच्या उतराचे शिमे भितर, म्हाका इतलें बरें जिवीत मेलोत काय आनी हांव लांब जिवीत जियेलां हाची परिक्षा घेवंक. आनी म्हज्यान तुमचें जायतें दूख आनी तोलमोलें आनी विवाडलेलो वेल वांटो येता. जर तूं काळजी घेत आयज हांव सांगता तें सत मानूंक. एक उदाहरण, देवाचें उतर आमकां दुस्मानांक बोगस म्हणटा. आमकां दुखयलेल्यांक, गुपमान मारत रावतार, निया विरुद्ध रावतार कोत्तेल्यांक आमी बोगसूंक जाय म्हणटा. वय त्यो खरेपणी तुका हें सांगता तुज्या बऱ्याक. तुज्या दुस्माना सवय तूं कितें कोत्ताय ताचेर आटापूंक ना. देव आमच्या बऱ्याक लागून बोगसूंक म्हणटा. तुकाच उपकार कर. जर तूं बोगशीत तर कित्याक, जर तूं बोगशीत जाल्यार तुज्या भितरलो धुमालो आसो ना, तुजें जिवीत तूं सारिना. कोणाचेर रागा जावन तो आपूण बरो वेल सारता आनी तूं अचंबल जाल्यार ताका पडलेलें ना. तुजें जिवीत तूं सारकें सारिना. कोणा विशीं उचांबोल जावन जाणी आदींच सारलें कितें करचें तें. तुजें मुखार वचोन देवाक तुजें जियेलेलें जाय तें जिवीत जिवंक जाता आनी तुज्या दुस्मानाक देवाच्या हातांत सोडूं येता. बरें, हीच ती स्वतंत्राय. म्हज्या बापाय सवय खूब वर्सां म्हाका दुस्वास आसलो कित्याक भुरगेपणी ताणें म्हजो अपमान केल्लो. हांव स्वतंत्र नासलीं. जेन्ना तुज्या कालीज दुस्वास आनी क्रोध आनी राग आनी नाकारणी आसता तूं स्वतंत्र आसना. पूण जेन्ना हांव देवाच्या उतरार पालूंक लागलीं, न्हय फकत इगोजे वचोंक आनी शर्मायक आनी आमेन म्हणून घरा वच आनी कांय करिना जावंक, पूण जेन्ना हांव खरींच देवाच्या उतराचेर जियोंक लागलीं, तो दुस्वास म्हजे भितरलो भायर सरलो. हांवें खरेंच काळजी घेवंक सुरू केली त्या दादल्याची. ताणें आपल्या जिवीत सारलें. म्हजो अपमान करून तो मरोसो ताची काळजी घेतली, शेकीत आनी जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण आपणायलो. तो चड बरो अनुभव. तर जर आमी देवाच्या उतराचे शिमे भितर जेत तर, आनी हांगा म्हाका परत म्हणूंक जाय, फकत इगोजे वचोन शर्मा आयकोन आनी ताल्यो पेटोवन आनी आमेन म्हणूं नाका. आनी घरा वचोन जें सांगलां तें करिनासतना रावंक. आमी उतर सांगता तें करूंक जाय, ना तर तें आमच्या जिवितांत चलचें ना. आनी जर तूं देवाच्या उतराचे शिमे भितर रावशी जाल्यार हें तुजो सुरक्षीत क्षेत्र आसा. हांव सुरक्षीत आसा. देंवचाराच्यान म्हज्या विरुद्ध येवं येता, पूण खरें म्हटल्यार ताच्यान म्हाका कांयच करूंक जायना बऱ्याच वेळाक. ताच्यान म्हाका सोटा येता, ताच्यान म्हाका फोटी मारूं येता, पूण ताच्यान खरेंच म्हाका कांयच करिनाजो. तो म्हाका देवाचे येवजणे भायर आसा. कित्याक देव आमकां पळयता आनी आमची काळजी घेता आनी ताच्या उतराचे शिमे भितर रावप पर्यान. आमेन. तर ही एक एकदम बरी खबर.
आतां आमी कितलो वेळ सारतात उलोवन त्या लोकां विशीं जी आमकां राग हाडटात, पूण आमी ताचे लागीं उलोवची नात, सांगोंक ती कितें कोत्तात तें आमकां राग हाडटा. म्हणटच आमी वाद विवाद करूंक बोरिनात आनी वाद विवाद एक शीम जावन आसा. ती एक देग वो एक शीम जी आमी आमच्या जिवितांत दवरतात. ती म्हणटा हाचे मुखार तुज्यान येवंक जायना. तुज्या जिवितांत तुवें शिमोर रचूंक जाय. जसो एक उदाहरण, म्हजी तूं जाणा आमी सगळीं वेगळीं आसात. म्हज्या एका चेडवाक उक्त्या दालाची पॉलिसी आसा. तुज्यान ताच्या घरा तुका जाय तेन्ना वचो येता. भितर कोण फोन करची गरज ना. तिका पडोंक ना हांवें दारार मारल्यार पासून. तें म्हणटा वय वय सकयल यो, तसलें चल ये जेरूल. बरें, म्हजी दुसरी धूव कांय वेळाक म्हज्या कुशीक रावताली आनी ताणें म्हणलें ओदीक बरें तुवें येवच्या आदीं फोन केल्यार. बरें, तुझा न्हय पयले पावट हांवें म्हटलें हां न्हय हांव तुजी माय. पूण तूं हें जाणय हांवें चिंतूंक जाय आसलें ताची शीम म्हूण. ती दवरूंक ताका होक आसा. ती म्हजे थंय कातोर जावंक सोदिनासली. तें फकत म्हाका सांगूंक सोदी ताच्या जिवितांत ताका कितें जाय तें. आनी वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळें जाय आनी आमी दुसऱ्यांक शिमो करूंक उपकारो ना. गरज आमी दुसऱ्यांचे शिमेक मान दिवंक आनी त्या विशीं रागार जायना जावंक, कित्याक जोन एकलो वेगळो आसा. आमेन. आतां तुझा न्हय म्हज्यान मुद्दम करून बरो पावुचार करूं येता, पूण बरो पावुचार करूंक म्हाका देने ना. आनी तुझा न्हय हांव तसली मनीस जावपी. तूं म्हणटा फोन करिनासता म्हज्या घरा येनाका. तर हें उमेदीचें अशें दिसता, कित्याक म्हजी धूव आसा तशेंच हांवूय. पूण तरूय ताणें तशें करूंक म्हाका त्रास जाले. कोण पूण तुवें घरा आसा लोकांक सोते आसा शिमो दवरूंक आनी आमी त्यो शिमो आसा तांकां मान दिवंक जाय. आतां तुमी त्या सुन्या विशीं चिंता आसतली, तर बरें त्या सुन्याची खबर करुया. तुजो न्हय हांवें तो उदाहरण उजार केलो. सो तुज्या शेजाराच्या सुन्याच्या तुज्या आंगणान घाण केली जाल्यार पूण तुवें दुरीक घालूंक ना, हो सुन्याचो गुन्हा न्हय. पोर एक दादलो आपल्या सुन्या सांगाता वेतालो देवाक आनी म्हाका नीट पळोवन म्हणलें म्हज्या सुन्याक तुजें आंगण आवडटा. बरें, त्या बदल हांव चावंक ना, कित्याक म्हाका दुरीग ना म्हज्या आंगण्या भोंवतणी. पूण जर तुका दुरीग आसा तर, जर तुका शीम आसा तर, जाल्यार तूं जाणो तुजो शेजारी एक पिसो जावंक जाय आपल्या सुन्याक उखलूंक तुज्या आंगणान दुर्गा वयल्या दवरूंक आनी म्हणोंक आंगा फिरो वच, टॉयलेटान वच, चल जॉयसाच्या बऱ्या आंगणान सगळ्याक वच, तें बरें चल आतां घरा या आनी उपरांत घरा या. तर आमी आमच्या जिवितान कांय दुर्गा घालूंक जाय. चुच्चू रे तुजें, चूक जाली. गरज आमी आमच्या जिवितान कांय दुर्गा घालूंक आनी दुसऱ्यांक आमच्या थंय येवपाचें बंद करूंक आनी मागीर तांणी तशें करतच रागार जावंक. कोण पूण हांगा आमेन म्हणटलो. ताका वायट दिसलें, कित्याक तुका दिसता कोणें पूण आतां वो आदीं तुजो फायदो घेतला म्हूण. बरें, तूं सांग नाका न्ही खरेंच एक वायट वस्त आनी केन्नाय ती पारकूंक आगोड जाता. म्हाका दिसता केन्नाय आमी मातशी सुबेज बोगसूंक मातशी सुबेज पाटी सोदतात. पूण नाकानी विशीं ती एक तुज्या भितर वेता, तें खोला एक मूल आनी तें तुका तुज्या मनाचे आवाजतेन कितें कोत्ता तें एक आत्वेच भाशेनचें. तुझा न्हय फक्त आमी तशींच आमी फकत तुझा न्हय तुजें सवें सारकींच पिशी ना, पूण आमी अशींच. तूं म्हाका सोतायता तुझा न्हय, हांव तुका नाकारता. तुजेर आशिर्वाद पडटोच म्हाका आवडना आनी तें सारकें आसतोच म्हाका आवडना. तूं पोलयता तें म्हाका आवडना तुझा न्हय. तुजे मनाचे अवस्थेन तें रीग घेता. म्हाका दिसता ह्याच कारणाक लागून लोक निराशी जाता. हे जेरूल एकूच कारण न्हय, आनीक जायतीं कारणां आसत असल्या वस्तूंक. पूण म्हाका दिसता कित्याक लोकांक एक जिवितांतलो भार कसो दिसता ताच्या जिवितान, कित्याक तांचो एक कुडको तांच्या भुजांचेर आसा. तुझा न्हय तांच्या भुजांचेर. हांवें जायतीं वर्सां सारलीं दूख जावन म्हाका बरें गोड भुरगेपण मेळोंक ना. म्हाका खरेंच भुरगें जावंक मेळोंक ना. जिविताचो तो सगळो भाग चुकलो. म्हज्या उगडासाक कितलीं वर्सां हांव वावुरता आनी जबाबदारी घेयत आसली आनी म्हज्या जिवितान एक काल हांवें ताची
नाकारणी करून चाललो. तुझा न्हय तें सारकें, तें कायदेशीर नासलें. पूण नाकारणीचे सुवातेर हांव शिकल्या की देवाक जाय तशें कोत्तेली म्हूण म्हज्या कश्टांक तो म्हाका दोबरादान आशिर्वाद दितलो. तुझा न्हय सगळो वेल म्हणटा म्हजी सुरवात बरी जावंक ना, पूण इश्टा म्हजो शेवट बरो जाता. आनी ते पोरी तें पळोवंक जाय. गोडेक आतां पासून तुका जाय तें सगळेंच मेलोंक ना, आनी गोडेक कांय लोकांक तुका सारकें तातार करूंक ना जायत, पूण तुजो जबाबदारीचो भाग घे. गोडेक तूं फावो तेदलें उलोवंक ना जायत. गोडेक तुका फुडो करूंक इच्छा ना. गोडेक तुवें शिमो थारायल्यात आनी उपरांत त्यो शिमो तुवें घोट करूंक ना. तूं ल्हान जॉनीक म्हणटाय तूं आनीक एक पावट करशी. तूं दिसभर भितर आसतलो घरांत. आतां तुवें निकतीच एक शिम्स तापल्या. फुडले पावटी ताणें तें केल्यार हांवें तुका सांगलां तूं तें आनीक एक पावट केल्यार तूं भितर आसतलो. सांगता आनीक पावट केल्यार म्हणटच आमच्या शिमोनी देगो एक फकाणां जाता सगल्याक, कित्याक आमी वस्तू कोत्तेली म्हूण म्हणटात ज्यो आमी करिनात. तर आमी नाकारणीं करपाची सोडूंक जाय. जर आमी आमची भुमिका करिना तर तुवें केन्ना तरी वर्सां जाल्यार तोजवीत करूंक कोणाक आदार दिवंक, आनी ती आजुनूय बदलूंक नात. आनी आतां तुका त्या वस्तूंचो वेलाचो तोकोस गेला आनी दुडू मोडल्या. त्या विशीं दूख जाल्या. बरें, गोडेक तूं कोणाक आदार दिवंक सोदी, तांकां बदलूंक, पूण ती बदलूंक सोदी नासली. हांव तुजी खबर नकलो, पूण म्हाका संवय आसा कोणाकय साल्वार करूंक. म्हाका एक हिरो जावंक शें दिसता. म्हाका दिसता हांव नकलो, पूण खरेंच म्हाका लोकांक साल्वार करूंक खरेंच आवडटा. आनी हांव तुका सांगता, हांवें म्हज्या जिवितान कांय कठीण परीक्षा दिवची पडल्यात आनी ती कांय हांवें घेतल्या 3, 4, 5 वर्सांक शिकल्या. बायबल खबर करता हुशार भावनाची. आनी लोकांचो मोग करप, सदांच तांकां साल्वार करप सगल्या वायटांतली अशें न्हय. आनी आमी कोणाक आदार दिना जर दुसऱ्यांक आदार दिवंक आमचें जिवीत आमी पिड्यार केल्यार, कित्याक ती आपली जबाबदारी पाळूंक तयार नात. आनी हांव तुका सांगता, एक वस्त जी म्हाका आदार दिवंक पावली ती त्या भागान मेकलेपण दिलें. म्हाका थावें जाली की जेजू भोवंक ना लोकांक ताका आपल्या आदार दिवंक लावंक. ताचेशी येतात ताणें तांकां आदार दिलो. ताचेशी येतात तांकां, आनी ताणें बेतेश्दा ज्या उदकाच्या तोल्याशी आसलेल्या मनशाक, जो तुवें 30 आनी 8 वर्सां आसलेलो, ताका म्हणलें तुका खरोच बरो जावंक जाय, खरोच तुका जाय, तुका खरेपणी बरो जावंक जाय, खरेपणी तूं शेत जा न्हय, तुका बरो जावंक जाय म्हूण. तुजा न्हय सुरवातेक जेजून तूं हे जुवांव 5 हातून वाचता आनी चिंताय हांगा बसला आनी तूं म्हणटाय तुका खरोच बरो जावंक जाय, खरोच तुका बरो जावंक जाय. आनी तुजा न्हय तो मनीस खरेंच आमकां कितें सांगोंक सोदता, जें आमी सगल्यांनी नियाळूंक गरज. ताणें म्हणलें पळय सोमी म्हाका आदार दितलो कोण ना, आनी दर एक पावटी हांव थोल्याशी वेता आनी कोण म्हजे पयलो वेता. म्हणटच ताच्या जायत्या आगोड्याचो फुडो ताचो पांगल्या पांयचें न्हय दिसलें, पूण ताचो आत्मो पांगलो जालो. तो आपल्या निर्णयान पांगलो जालो आनी तो फकत थंय बसून स्वताचे चुचुरे करी आनी तो रावतालो कोण पूण थंय येवन ताका बरो करूंक. पूण तो आपली भुमिका करूंक तयार नासलो. आनी घोडे कांय लोक जांकां आमकां आदार दिवंक कोत्ता ती ताचे परी आसात. आनी घोडे तुवें थांबोंक जाय आनी म्हणूंक जाय आतां मातसो राव, हांव हेंवूय करता आनी हेंवूय करता, पूण खरेंच तूं कितें कोत्ताय? तुका खरेंच बरो जावंक जाय? तुजा न्हय आमचे खूद कुटुंबाक एक घडणी घडली आनी खरेपणी ही आलींच परत वयर सरली. आमी परत फुडो करूंक आनी न्हय आमचे चड लागशिऱ्या कुटुंबान. एका वांगड्यान आमच्या कुटुंबांतलो आपल्या जिविताचो गोंडोल केल्लो. ड्रग्स आनी सोऱ्यांनी खरेंच एक गोंडोल. आनी ताणें म्हणलें आदार जाय म्हूण. तर हे देवाक आर्ग आमकां आदार जाय. तर आमी 4 वर्सां वेल दुडू टोकोस मागणे दोतोर दुडू आनी म्हणजे सगळें तितलें केलें आनी वस्तू मातश्यो सुदरलेल्यो. पूण म्हाका खूब त्रास जावंक लागले. म्हणटच म्हाका अशें दिसून लागलें हांवें तुजा न्हय मातशें पाटी सरोंक जाय आनी ताका जाय तशें स्वताचेर ओदीक पातयोंक. तुजा न्हय तरी थंय आसली, पूण तुज्यान सदांच सासणांक ताच्या थाय रेवनाचो. आनी एक पावटी ती मातशी बरी जातच परत थंयच आनीक एक पावटी गेली. हांवें 4 वर्सां सारलीं आनी वो सगलो दुडू आनी इतलो वेल आनी इतले त्रास हांवें केले. पूण तुजा न्हय हें हांवें चिंतलें, हांवें हें नोत्रेन पळोवंक ना,
कित्याक हांव जाणू लोकांक कितें सोग जाय. आनी म्हाका दिसलें आमी एक संदी दिली म्हूण की देवान आमकां उजार केली एक संदी दिवंक. आनी हांव सोत मानता कांय बी वोंपलें आनी आजुनूय मागणें करीत आसा. बरें आतां वर्सां सरोन गेलीं आनी तो मनीस आजुनूय त्याच गोंडोलान आसा आनी खरीपणी आनिकूय वायट जाला. म्हणटच केन्ना एक पावटी आमकां फोन येतात, तूं जाणो हें तें, तूं जाणो म्हाका दुडवांची गरज हें जाय तें जाय. आनी हांव म्हणटा हांव तें करपाक ना. हांव खरेंच तें करपाक ना. तूं म्हजो फायदो घेवचो ना. म्हाका पोल्या दोर येतली. देवान आमकां आपोवंक ना लोकांन आमचो फायदो घेवच्या. हाका मोग म्हणनात. मोग लोकांक तुजो फायदो घेवंक न्हय जावंक. मोग उर्बेन मुखार दाखयता कोणाक आनी कसो आदार तांकां दिवंक जाय तो आनी तांकां कितलो आदार दिवंक जाय आनी ताचे पासत कितें करूंक आनी कितें करूंक नाका तें. आनी म्हाका दिसता केन्नाय क्रिस्तांव म्हूण आमी खरींच त्या भागान घुस्पावता. कित्याक आमी चिंताव जर आमच्यान पुरें जिवीत आनी कोणाक गोंडोलान त्याग दिनान तर आमी जिवीत सुदारून जाय तें करिनान आनी आमी त्याग करूंक जाय. आमी लोकां पासत त्याग कोत्तात पूण देव तुमकां सांगना तुजें जिवीत कोणाक विबाडूंक दी म्हूण स्वताक बदलूंक सोडिना वो आदारूय मागना. कोण पूण आमेन म्हणटलो. तर हांगा आमकां एक ही चीट आनी फोन आयला आनी हें जायतेच पावटी घडलां, 2 वा 3 पावटी न्हय. बरें, तूं जाणो आतां ह्या मनशाची काळजी घेता आनी ती तसो सोयरो आनी आमकां दिसता हें करूंक तें करूंक आनी कशें तुज्यान एक मिनिस्टर म्हणून जाता ती तें करिना जाल्यार आनी तुज्यान कशें तूं एक मुखेली क्रिस्ताचे कुडीन म्हूण हें जाता सो तूं हें करिना. पूण तूं जाणोय बायबल म्हणटा आमी आमच्या जिविताच्या कारणां सवें मन मोदूंक दिवंक फावना. आनी हांव तुमकां सांगता देंवचार देवाचें उतर पासून तुजे विरुद्ध वचोंक तो उजवीत कोत्तलो आनी तुजें मन मोडूंक तेंच उतर तुज्या विरुद्ध उजार कोत्तलो. आतां म्हजी फामील मातशी सुरक्षीत आसा आनी ती जाणो हांव कसली ती. तूं जाणो हांव एक साल्वार करपी कशें म्हणटोच तूं जाणो ह्या चिंतूक सुरू केलें गोडयेक हांवें हें करूंक गरज, गोडयेक हांवें तें करूंक गरज, गोडयेक हें म्हाका करूंक गरज. आनी आमचो धाकटो पूत म्हजे लागीं उलयतालो ताणें म्हणलें हांव तुका सांगता जें कितें तुवें करूंक फावना. तुवें तुज्या पोरांक सांबाळूंक जाय कित्याक एक दीस ती तुजी बॉस जातली. आनी तो आतां CEO सगळ्या प्रांताचे मिनिस्ट्रीचो म्हणटोच केन्नाय तो थंय वेता आनी आपले आवयक सांगता तिणें कितें करूंक जाय तें आनी तो हें कोत्ता कित्याक तो म्हजो मोग कोत्ता म्हूण आनी सुरक्षा कोत्ता म्हूण. आनी देवूय तसोच तो म्हाका सांगता तुजो न्हय हांवें तें करूंक जाय करूंक नाका. आनी तुजो न्हय केन्नाय म्हणटा तुवें सदांच म्हाका कितें करूंक जाय तें कित्याक सांगूंक जाय. तुजो न्हय हें म्हज्या सुरक्षाक लागून कित्याक आमी सदांच बरे निर्णय घेनात म्हणटच ती जाणो हें कशी ती आनी ती जाणो म्हजी तालनी अशी बरें वय हें म्हाका दिसता एक बरो उदाहरण न्हय. तूं जाणा गोडयेक हांवें केल्यार बरें, गोडयेक हांवें तें केल्यार बरें. म्हज्या धाकट्या पुतान म्हणलें हें तुज्यान करूं येता आनी हें तुज्यान करून येजो. जर एक इलाज दिवपी केंद्र आसा आनी कांय दुडवांची गरज पडत जाल्यार तुका तें करूंक जाय जाल्यार कर. तुका कोणाक धाडूंक जाय परिस्थिती तपासूंक जाल्यार धाड. पूण ताणें म्हणलें हें तुवें करूंक फावना. त्या मनशाक परत तुमच्या 2 दिसाच्या जिवितान हाडची ना. तूं आतां बरी आसा, तुका शक्ती आसा, तूं फलादीक जाल्या, तुज्या जिविताचो तूं आनंद घेता आनी तूं परत कोणाक जी स्वता आदार दिवंक चिंतिना तांकां भितर घेवची ना, हें सगळें चोरूंक दिवचें ना. बरें तांकां आदार दी पूण केन्नाय तुवें लोकांक पयस थान आदार दिवंक जाय. तुज्यान अशेंच तांकां तुज्या जिवितान भितर सरोंक तांतलें सगळें सूख चिवून काडूंक दिनाका. म्हाका सांगो दी कोणाक आदार दिवप म्हणजे सदांच तांचें सगळें काम तुवें करून तांकां करूंक कांयच दवरिना जावंक अशें न्हय. आनी हांव तुका सांगता जर ह्या मनशान मातशी दोशी कशी दाखयलेली तुका स्वताक आदार दिवंक आनी कसलोय तरी तोकस घेतलो आनी परत ताका आदार दिवपी पूण आनीक एक वाटेची सोयरीगत म्हज्या जिवितान दवरपाक ना. सो कोण सगळें उलयता आनी हांव सगळें दितां. म्हाका दिसना हें देवाक जायशें. केन्नाय हांव चिंता आमी लोकांक इतलो आदार दितात की ताचे भितर आमी एक अपेक्षा उत्पन्न करता आमच्यान मागीर पुरी करूंक जायना. तूं सुरू करता चड वेगीं चडूच आदार कोणाक दिवंक. तुज्यान बायबल म्हणटा तूं चोत्रायन रावंक जाय. तूं सोयरीगत कशी सुरवात कोत्ता ती सो तुज्या चाकराक तूं आपुरबाय करशी. सोयरीगताचे सुरवातेक तर जाल्यार ती आपुरबायची जिवीत भर अपेक्षा दवरतलो.
म्हणटूच केन्नाय म्हाका संवय आसा आदींच तशीच आसली फाटले थोडे वर्सांक हांव कांय लिसांव शिकल्या जर कोणाक खरेंच मालत्रातार केला वो ती खरींच दुखोवला निश्चा म्हाका फकत थंय भितर सरोन तांचे पासून सगळें करूंक जाय ताऱ्यार घालूंक आनी तांचे गाय पेखूंक आनी तांकां दोबरात तिबरात आनी चवशिल्यान आशिर्वाद दिवंक आनी ते गुंडेक तांचें जिवीत मातशें सोंपें करूंक पूण सत्तें हें तुज्यान तें फकत इतलोच देवून दवरूंक जाता आनी मागीर कितें जाता तुवें कोणा पासो चड केलां तुवें अकस्मात बदलूंक पडटा आतां तांचें निसंटोन जालें आनी ती तुजे रागार आसात आनी तूं नकलो ती कित्याक तुजे रागार आसात कित्याक तुका दिसता तूं शिमे भायर गेलें म्हूण तांकां आदार दिवंक आनी आतां तुका फकत जाय तांणी स्वता थोडी जबाबदारी घेतली पूण म्हाका दिसता सुरवातेक आमी लोकांक उणो आदार दिवंक जाय पूण गरज तांणी आपली जबाबदारी गोट घेवरूंक जर ती जबाबदारी घेतल्यार तेन्ना तुज्या दुसऱ्या पावंडार वयता थंय उपरांत तेवूय जबाबदारी घेतल्यार पूण जर तूं सगळें कोत्ता आनी कांयच करिना तर घोडयेक गरज तुवें पाटी सरोंक आनीक थोडो वेळ मागण्यान करूंक पळोवंक जाय देवाक त्यो तुका कितें म्हणटा तें तांकां खरेंच आदार दिवपा विशीं वो घोडयेक तूं अशेंच घुसपला तुवें एक क्रिस्तांव जावन कशें वागोंक जाय तें चलात पळोवया लूक चॅप्टर 11 वर्स 27 थंय भायर जायतो लोक आसा जो तुजो फायदो घेवंक सोदता जर तुज्या जिवितांत कसलीच शीम ना तर बरो सामारिकार ह्या काण्यांतलें म्हाका कितें आत्मेंच प्राप्त करूंक जाय जें आमी सदांच घेनात बरें ह्या तरणाट्यान मुले वर्स 27 जावन सुरू करून ताणें जेजूक एक प्रश्न विचारलेलो सासणाच्या जिविताक प्राप्त करून ताणें कितें करूंक जाय तें ताची भासाभास जाली ताणें म्हूण हांव सगळें करता जेजून प्रतिपाल दिलो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या जिवितान आनी शक्तीन तुवें देवाचो मोग करूंक जाय आनी पयल्याचोय करूंक जाय आनी मागीर ताणें म्हटलें कोण म्हजो शेजारी जावन आसा हें म्हाका बरेंच उमेदीचें म्हाका दिसना तुका सुरवातेक कोणाक आदार दिवंक जाय तर तो असलोच म्हणटा देखून जेजू ताका तें सांगोंक सुरू कोत्ता ताका एक उदाहरण दिवंक आनी बस तिसाचे सुरवातेक जेजू म्हणटा कोण एक मनीस जेरियेक वचोंक जेरुसलेम थंय दवरलो आनी वाटेर चोराच्या हातांत सापडलो ताका घाय पडोसून मार घातलो ताका अर्दो मरोंक सापडलो तेन्ना अशें घडलें एक कोण यादनीक आयलो तो ताणें देखलो तो गेलो एक लिवा आयलो आनी तोय व्हेलो आनी मागीर वो सामारिकार येता आनी ताका पळोवन ताच्या बाबड्याचेर ताका चुचुरे दिसले वर्स 34 तो लागीं गेलो तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले ताचे आपल्या गोडवाचेर घातलो आनी एका खानावळीन ताका व्हरोन एक प्रॉमास केलो घोडयेक एक रात्री वो कितें दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनारे घाले आनी खानावळ्याक दिले आनी ताणें म्हणलें ताचो सांबाळ कर कित्याक म्हाका खंय वचोंक कसलें काम करूंक जाय आनी हांव परत येतोच हांव फारीक कोत्तलो आतां हातलें जें कितें म्हाका शिकोंक जाय म्हाका दिसता जें आमी पयलें पळोवंक ना हांगा एक मनीस आसा जें कितें ताच्यान दुसऱ्याक करूं येता पूण तो तितलो मुखार गेलो ना की ताचें जिवीत गोंडोलान घालूंक आनी हेर वस्तू जाची ताका जबाबदारी आसली दुसऱ्या वाटांनी ताणें म्हणलें तुजा न्हय म्हणजे ताच्यान म्हणून येतालें बरें म्हजो सगळ्यो येवजण्यो विसरूंक जाय आनी हांगा रावंक जाय पूण तो रावंक ना ताणें म्हणलें म्हजो दोंडो हांवें सांबाळूंक जाय म्हज्यान इतलें करूं येता म्हजे कडेन थोडे दुडू आसात म्हजे ते दिवन आदार जावं येता पूण म्हज्यान हांगा रावंक जायना म्हाका दुसरी कामां आसात जी करूंक जाय आनी म्हाका दिसता जायते पावटी आमी करपी सगळ्यांक कितें पूण करूंक जाय हांवें म्हटल्यार सगळ्यांक कितें पूण करूंक गरज हांव सत मानता जेन्ना तूं केन्नाय एका दुखोलेल्या मनशाक पावत तुज्यान कितें करूं येता आनी म्हाका दिसता आमचो प्रश्न तो हो आमी कांयच करिना वो आमी सगळेंच करूंक सोदतात गरज आमी पळोवंक हातून म्हजी भुमिका कितें आसा काय कित्याक आमी एक भावार्थेची संस्था आनी देव एका मनशाक उबारतलो एक वस्त करूंक आनी कोणाक दुसरी करूंक आनी कोणाक आनी करूंक पूण तुज्यान तर सगळेंच करीन असो जाल्यार तुका गुन्हेगारूय जावपाची गरजूच ना त्यो तुजो इतलो मोग कोत्ता की ताका जाय तुजी काळजी घेवंक आनी तुका सुरक्षीत दवरूंक देखूनच तो आमकां सगळ्यांक शिमो दिता तो आमचो सुरक्षीत क्षेत्र आनी आमी फकत ते क्षेत्र कसले तें आनी शिकोंक जाय आनी देवाच्या आदारान तातूंत भितर जेवंक प्रयत्न करूंक जाय देखून हांव तुका उत्तेजन दिता हे उपाय घेवंक आनी शिकोंक सुरक्षीत क्षेत्रांत कशी जेवंक जाय तें जे क्षेत्र देवान तुजे पासत केला
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.